we are invoking this Epidemic Act Disease Act 1897, and as a result of which, in view of the exponential increase of coronavirus all over the country, and every day we are finding the cases rising, and also neighboring state of Maharashtra, which has gone in for a total shutdown, we are also thinking on various lines. I just had a detailed conversation with the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant just now. After discussing with him in the afternoon, we decided to invoke this Epidemic Act 1897. The file for cancellation of SIGMO, no mass gatherings, and cancellation of all the SIGMO processions, etc. has been already put up to the Honorable Chief Minister. The Chief Minister, through the Chief Secretary, has already gone to the Chief Minister. By tomorrow, the Chief Minister will take a decision. SIGMO and any mass gathering, anyway, any function, any marriages, everything in hotels and other things should stand cancelled. And most importantly, in order to see that everything is streamlined, I suggested to the Chief Minister that the classes till 9th standard should be suspended. Only the examinations of 10th and 12th, we should allow the students to take those examinations. Since we have a neighboring state of Maharashtra which has gone for a total shutdown, appealing to all the people like movie theatres, avoid all these places for some time. Let us see how this thing settles. कोरोनाचे दुयेंस संवसारभर पातळत चल्ला. 126 देशांनी पावलो. 1,36,000 वयर दुयेंती, 5,000 वयर गेले. सुमार 71,000 बरे जाले. चीन, इटली, इराणात आंकडो वाडटा. भारतांत 84चेर पावलो. गोंयांत GMC अलर्ट. मात सरकारांत 2 तोंडां. ॲक्च्युली 30 रुपयाची मास्क कोण 130 रुपयांक जर विकता आसत जाल्यार ताजेर ॲक्शन घेतली वयतली. ऑलमोस्ट वी हॅव टेकन ऑल द प्रिकॉशन्स मॅक्झिमम एवेलेबिलिटी करपाचो प्रिकॉशन घेतल्या. म्हाज्या सगळ्या गोंयकारांक रिक्वेस्ट आसा, आयज पर्यंत सगळ्यांनी मास्क लावन भोंवपाची गरज ना. आमी हांगासर आयिल्लो पेशंट कॉर्डन केला. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट आतां पर्यंत थोड्या जाणांक हावस कॉर्डन केल्ले आसा. त्या खातीर गोंयांत अशा पद्दतीन मास्क लावन भोंवपाची गरज ना. जेंच्या कोणाक नाका म्हणजे गरज ना त्यांनी अननेसेसरी मास्क सॅनिटायझर वापरचो आनी ऑलमोस्ट जोर फोकस एरिया जे आसा तेंच्यांनी मास्क वापरचो. त्या खातीर अननेसेसरी पॅनीक कंडिशन जे आसा क्रिएट करचे न्ही. सगळ्या गोंयकार भाव आनी भयणी तुजी रिक्वेस्ट. हांव एक आरोग्य मंत्री म्हणून आणि जे केंद्र सरकार आमकां गायड करता, हांव इतलेंच सांगू शकता की तुम्ही तुमच्या जिवनाची काळजी दवरा. आमी आमच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान जे कितें ऑफिसराच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक इंडस्ट्री, प्रत्येक हॉटेल, प्रत्येक रेस्टॉरंट हे सगळ्यांनी पाळपाची गरज आसा. आमी थ्रू FDA बी सगळ्या रेस्टॉरंट्सांक सांगता की तुमच्या एंट्री पॉयंटाक स्टेरिलियम दवरा आनी लोकांक सांगता की हे सगळ्या गोष्टी जे आहा हे लोकांनी एक मास्क घालपाची गरज आहा. हे संवय करून घेवपाची गरज आहा. हे संवय करून दवरपाची गरज. हे पॅनीक बी आमी क्रिएट करपाचो आमचो कसलोच उद्देश ना, पण लोकांच्या हितान केन्ना केन्ना काही गोष्टी करचे पडटा. देशभर भौशीक कार्यावळी, IPL आणि बाकीच्यो खेळा सर्ती, साहित्य संमेलन फुडें धुकलप चल्ला. IPL 15 एप्रिलाक धुकल्ले. फातोड्डे ISLची फायनल लोक नासतना. मात शारांनी शिमगोत्सवाक गर्दी. GMCत घाल्ल्या वास्को आणि साखळेच्या दुबावित दुयेंतींचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह. 3ऱ्या दुयेंतीचो रिपोर्ट येवपाचो आसा. देशात कोरोना व्हायरस बाधितांचो आंकडो 84चेर पावला. कर्नाटकात कलबुर्गीत एकलो जाण्टेलो कोरोनान सोंपलो. उत्तर प्रदेशात बाधितांचो आंकडो 11चेर पावला. केरळ सगळ्यांत वयर 20, हरियाणात 15, महाराष्ट्रात 14. गोंयच्याय मंत्री अधिकाऱ्यांच्या दिल्ली भोवड्यांक ब्रेक लागला. ना ट्रेन, ना बसी, ना विमान. शुक्रारची दिल्ली दवरिल्ली GST मंडळाची बस काय फुडें धुकल्ली. गोंय धरून सगळ्या वांगड्यांची दाणी. बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमा म्हणटा सगळ्या रेल्वे स्टेशनांचेर कोरोना टेस्ट पॉयंट जाय. शिक्षणीक संस्थांक सुटी दिवंक जाय. रेल्वे तरी लक्ष दिना जाल्यार हे वाडत वयतले. चड लोक रेल्वेन जाता. जेन्ना दुसऱ्या गांवांनी सगळी इस्कॉल बी बंद केल्या, आमची गोंयची कित्याक इस्कॉल बंद कशें इस्कॉलां कॉलेजी सगळे बंद जावपा जाय. म्हाका थोड्या तेंप तरी हेजे कितें डिसिजन घेवपा पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.